बाबू आणि पावसकराच्या बीजेपीत विलिनीकरणाक मान्यता दिवपी सभापतीच्या आदेशाक पणजेचो आदोगास सदानंद वांयगणकरान हायकोर्टात आव्हान दिला। 27 मार्चाक मगोच्या 2 आमदारांचे बीजेपीत जाल्ले विलिनीकरण हंगामी सभापतीन मान्य केल्ले। मगोच्या 3 आमदारांतले बाबू आजगावकार आणि दीपक पावसकार मगोंतल्यान बीजेपीत विलीन जाल्ले। ताचेर तेन्नाचो हंगामी सभापती मायकल लोबोन ह्या प्रकरणात आपली बाजू कोर्टा मुखार मांडली। सभापती ही संविधानिक अधिकारणी सभाघराची न्यायालयीन प्रकरणां ताच्या अधिकार कक्षेत येतात। सभापती हायकोर्टाच्या अधिकार क्षेत्रात येना। बाबू आजगावकार आणि दीपक पावसकराची अपात्रता याचिका सभापती मुखार आसा। अपात्रता याचिकेचेर निवाडो दिवपाच्या सभापतीच्या अधिकाराआड येता असो आदेश हायकोर्टान दिवचो न्ही। सभापतीन दिल्ल्या निर्णायक आदेशाच्या न्यायालयीन पुनर्विचाराकूय व्हडलोसो वाव उरना। सभापती अजून निर्णायक निकाल दिवपाचो आसा, ताका लागून याचिकाच अपरिपक्व। सभापतीचे आर्ग्युमेंट आयकल्या उपरांत हायकोर्टान केस 26 जूनाक दवरल्या। प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर मुकेश कुमार।